In Ucraina scorrono fiumi di sangue e di lacrime. Non si tratta solo di un'operazione militare, ma di guerra che semina morte, distruzione e miseria. Le vittime sono sempre più numerose, così come le persone in fuga, specialmente mamme e bambini. In quel paese martoriato cresce drammaticamente di ora in ora la necessità di assistenza umanitaria. Rivolgo il mio accorato appello perché si assicurino davvero i corridoi umanitari e sia garantito e facilitato l'accesso degli aiuti alle zone assediate per offrire il vitale soccorso ai nostri fratelli e sorelle oppressi dalle bombe e dalla paura. Preghiamo insieme per l'Ucraina. Qui davanti abbiamo le sue bandiere. Preghiamo insieme come fratelli la Madonna Regina dell'Ucraina. Gayon Gyoya, I-12, page number 122, I-12. Kul kul konan pola, Durga ulo mata, Tuma kapau saiba, Tuma kapau saiba, Kul kul konan pola, Durga ulo mata, Tuma kapau saiba, Tuma kapau saiba, Kaldelino diso, Mocha pratonatso,
सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाची भेटीन आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता मारिया फेर्नांडीस आपले बरे भलायकी पासत तशेंच दुसरे दिसा भेटयता आमी सोंपून गेल्ल्या फिलीप फेर्नांडीस हाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचे सुख फावो करून के भेटीन मागुया आमची हेर सगळी मागणी खेरीत भाशेन युक्रेन ह्या देशा पासत शांती मागून देवा मुखार दवरुया फाल्यांच्या दिसाक आमच्या एलिसावांचो निकाळ 5 राज्यांनी आमच्या गोंयांत आनी हेर 4 राज्यांनी येता जाल्यार आमकां देवाक जाय तसलो बरो सरकार फावो कर म्हूण आमी मागुया हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सुम्याची येशू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं आयज आमी मागतांव सगळ्या देशां पासत जंय झुजां चलत आसात अफगानिस्तान सिरिया इराक येमेन आनी आफ्रिकाच्या जायत्या देशांनी ह्या सगळ्या देशाच्या राजकारणी फुडाऱ्याची काळजां बदल आनी देवाचो मोगाचो आत्मो बोर म्हूण मागुया तशेंच मागुया सगळ्या मनशांक जे हे झुजां खातीर आपल्या गांव देश सोडून रेफ्युजीज कशे दुसऱ्या देशांत रावतात तांकां देवान राखूं आनी सांबाळूं म्हूण मागुया आनी पवित्र रितीन फावो ते पुरी वांटो घेवचे खातीर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया देवान एकामेका लागीं बोगसून मागुया देवाची काकलुती कुलो मारून सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या गुन्यांक सारून सांगता मनान चिंतून कळून विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात मातसो अपराध मातसो गूण वडोवप ह्या पासत बाकीन सुद्दां सांगपार मेरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर प्रार्थुया कोनवाड्या बापा आमच्या देवा तुजे पोरजेचे भक्तीचे दोयाळ दीस घाल भायल्या वस्तूंनी त्याग आनी दडवण करून आनी प्रितीमोगाच्यो कुरण्यो वाडून भितरल्यान आमची काळजां तुजे सेवेंत अदीक तीर जावं आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करदेव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासवूच चलयता सासणाच्या ससनांक जोनास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप सोर्वेस पोर दुसरे पावटी जोनासा लागीं उलयलो ताणें म्हणलें उठ आनी तें नांव वसत्या निनेवे शारांत वच आनी जें कितें हांव तुका सांगतलों तें त्या लोकांक परगोट कोर जोनास उठलो आनी सर्वेस्पराच्या उतराक पालो दिवन निनिवेक गेलो निनिवे म्हणल्यार एक सोर नाशिल्लें व्हडलें शार आसलें भायर सोरून भायर वचपाक 3 दीस लागताले जोनास शारांत भितर सरलो आनी थंय 1 दीस भर चलत गेलो तेन्ना ह्या उतरांनी ताणें साथ घातलो चालूसूच दीस उरल्यात आनी निनिवेचो भस्म जातलो निनिवेच्या लोकान देवाचेर भावार्थ दवरलो तांणी एक उपास परगोट केलो
आनी ग्रेस्तांनी तशेंच गोरिबांनी गोणान आंग पांगुरलें. ही खबर निनिवेच्या राजाक पावली. तो आपल्या शिवासनावेलो देंवलो आनी आपली आंगोस्त्रां काडून ताणें गोणान आंग पांगुरलें आनी तो गोबराचेर वचून बसलो. तेन्ना राजाच्या आनी ताच्या मंत्र्याच्या हुकुमान आख्खे निनिवेंत ही फॉर्मावणी पोरगोट केली. मनशान आनी जनवारान, गोरवां आनी शेळयो कांयच चाखची नात, कितेंच खावची नात आनी उदक पिवची नात. सगल्यांनी गोणान आंग पांगुरचें आनी व्हडल्यान देवाक उलो मारचो. जोण एकल्यान आपलें वायट जिवीत सोडून दिवचें आनी आपली नोश्टी कर्तुबां सोडचीं. असो देव घोडयेक आपलें मन बदलतलो आनी आमकां बक्षितलो आनी आपलो जळटो राग तोंड करून आमचो बोस जावंक दिवचो ना. हो लोक कितले जतनायेन आपलें वायट जिवीत सोडून दिवंक लागलो हें देवान पळयलें आनी तांकां कास्त लायतलो म्हूण ताणें धमकावणी दिली ती देवान तांची दया करून पयस केली. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. जाबाब, चिड्डोलोले काळजाक केन्नाच तूं पाट बोलो नाय. परतून म्हणुया, चिड्डोलोले काळजाक केन्नाच तूं पाट बोल नाय. काकूत चारा देवा, काकूत करून दाखय. भोव कोनवाले देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचें कोत धुवन म्हाका नितोल तूं कोर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मोल करून दवर. जाबाब, चिड्डोलोले काळजाक केन्नाच तूं पाट बोल नाय. निर्मोल कारीज रचून घाल तूं अर्द्यांत म्हज्या. तीर मन घडून देवा, परतून तूं दी म्हाका. तुजो कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जाबाब, चिड्डोलोले काळजाक केन्नाच तूं पाट बोल नाय. योजनांत म्हज्या तुका कसलोच आनंद मेलो ना. होमूय भेटोवन दिल्यार तुका संतोश भोगना. एक योन तुका मानता, कोणती बरीत कालीज. चिड्डोलोले काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. जाबाब, चिड्डोलोले काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. उद्गार. आतां तोरी म्हणटा सर्वेस्पोर, सगळे काळजान तावन म्हजेशी परतून येयात, कित्याक हांव सगलोच बोलो आनी काकूतचार. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. लोकांची उर्बोस जेजू भोंवतणी वाडत वेताली तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, ही खरेंच नोश्टी पिणगा. तिका एक खुणा मागता, ती एक खुणा मागता. पूण जोनासाचे खुणै बगोर दुसरी खुणा तिका मेळची ना. निनिवेच्या लोकांक जोनस एक खुणा जावन गेलो, तसोच मनशाचो पूत हे पिणकेक एक खुणा जातलो. दोखिणीची राणी जोडटीच्या दिसा हे पिणके बरोबर उठ्ठली आनी चेर कास्तीचें फर्मोण मारतली. कित्याक ती प्रितुमेचे शिमेतान सालोमाची जाणव आयकूंक आयली. पूण पळयात, सालोमा परस व्हडलो एकलो हांगा आसा. निनिवेचो लोक जोडटेच्या दिसा हे पिणके बरोबर उठ्ठलो आनी चेर कास्तीचें फर्मोण मारतलो. कित्याक जोनासाचो उपदेश आयकून तांणी प्राचीत केलें. पूण पळयात, जोनासा परस व्हडलो कोण एकलो हांगा आसा.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. सर्वेस्पर म्हणटा सगळ्या काळजांतान म्हजेशी परतून यात, कित्याक हांव सगलोच बोलो आनी काकलुतसार. मुखार बाबा भयणीनो, आयचें वाचप, पयलें वाचप आनी शुभ वर्तमान दोनी वाचपाक सोर आसा. कित्याक पयलें वाचप जोनास प्रवादी निनेवेच्या लोकांक उलो मारता आनी आपलें जिवीत बदलूंक तो तांकां आराडून म्हणटा, तुमचें जिवीत बदलात नाजाल्यार तुमचें निसणटण जातलें. 40 दीस उरल्यात. आनी निनेवेचो लोक जोनास प्रवाद्याची शिरकावणी आयकता आनी आपल्या जिवितान हे उपदेश आयकून ती प्राचित करतात आनी बाबा भयणीनो, सगळ्या वायटांतलो देव तांकां निवारता. आनी जोनास तांकां ह्या देवाचे काकलुतीचो एक खुणा कशी जावन वेता. आमी जाणाव ती जेबाची राणी सालमोनाची जानवां आयकूंक आयली. आनी कित्याक आयली बाबा भयणीनो? कित्याक ती जाणा आसली आपल्या लागीं सगळी गिरेस्तकाय आसा, पूण सालमोनाचे जानवाये परस आनी खंयचीच गिरेस्तकाय व्हडली न्हय. देवाचें उतर हे जानवायेंतल्यान मेळटा म्हूण तिका सिद्ध जालें. जिवितान आमकां देव गुलामपणांतली आनी पातकांतली सोडूंक जायत्यो वस्तू आमच्या जिवितान देव धाडटा. घडीक आमी ती खुणा म्हणून जायते फावटी बाबा भयणीनो आमच्या जिवितान ह्यो खुणा येतात तेन्ना आमी जायते फावटी विसर घालता, आमी विसरता. देखीक ह्या दिसांनी झूज उप्रासला युक्रेनच्या ह्या देशांत. सायबीण मांयतूय दिसती पडून सायबीण मांयन आदी फुडें सांगलेलें, प्राचीत करात, दडवण करात, मागणें करात आनी तेर्साच्या मागण्यांतल्यान सदांच तुमचें जिवीत तुमी पातकां मेकळें जिवंक प्रयत्न करात. हे जायते फावटी पोरसां फुडें विसरली, आपल्या स्वार्थाची जाली, देवाक विसरून आपल्याक जायते भाशेन करूंक लागले. हाका लागून घडीक देव आमकां ही खुणा दिता तेन्ना आमी चतूर रावंक गरज. आयच्या दिसा जेसू धर्मशास्त्र्यांक, फारिसेवांक आनी लोकांक शिडकायता. कित्याक धर्मशास्त्री फारिसेव हांकां एक वायट सूय आसली. कसली तर ते प्रवादी आयले, तांणी प्रवचन केलें जाल्यार ते खुणा मागताले आनी खुणा मेळ्ळे बगर ते दादोशी जायनासले. आनी जेसू म्हणटा, तुमकां किरीत जोनस ह्या प्रवाद्याचे खुणे बगर आनी खुणा मेळची ना. हांवें कितलें प्रवचन केलें, कितल्या कुड्ड्यांक, बेऱ्यांक, मोन्यांक हांवें बरें केलें तेन्ना तरी पूण तुमी म्हजे सवेक खुणा मागतात. जो बातिस्तान लोकांक आरडून तांचे वाटो बदलात, सोमी येवचो जालो, ताचो मारोग तयार करात अशी बोबाड मारली. हो भयणीनो, आमची काळजां सर्वेस्पराक ती भेटयल्यान, पूण जायते फावटी आमची काळजां जायते फावटी ह्या देवा कडची पयस वेतात आनी गुलामपणान आनी आमच्या पातकान आमी रेवडोन उरतात. इतलेंच न्हय, देव आमकां खुणा दिता तेन्ना एक खुणा आमी पडोवंक विसरता. आमी आमचेच वाद्याचे जाता आनी देवा सोशिल्ले आमी पयस वेता. आज जेसू म्हणटा, तुमकां दर दिसाक हें देवाचें उतर आयकूंक मेळटा. मिसाचे बेटेन तुमी भाग घेता तेन्ना देवाच्या उतराचे मोडणी प्रवचनांतल्यान तुमकां मेळटा. कितलीं घडीक आमी बेरेखान करता जायत, कितलीं जाणां आमी उदार मनान देवाचें उतर आयकता जायत, कितलीं जाणां आमी दादोशी जाता जायत. देव आमचो ह्या वेळार ताळो आयकता. देव आमकां दर दिसाक आमची नवसरणी करूंक प्रयत्न करता. देव घडीक आमच्या जिविता वयर नियाळूंक आमकां दर दिसाक आपयता. मिसाच्या भेटेंत आमी वांटो घेता, मीस जाल्या उपरांत इगोजेच्या दारा भायर वेता, परतून आमचें जिवीत तशेंच जाता. आज घडीक आमकां परतून एकदां आमची नदर मारूंक गरज. देवाचें उतर म्हाका सगळ्या वायटांतलें निवारता तेन्ना हें देवाचें उतर म्हज्या जिविताचें बदलप आवडटा. आमी दर दिसाक ह्याच देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक, जिविताची नवसरणी करूंक, निनेवेच्या लोकां सारकी आमच्या नवसरणीच्या जिवितान आमी जिवंक आनी उदीक देवाक मानता तसलें आमी जावंक आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड ह्या मिसान मागून घेवया. गायन घेवया C21, पेज नंबर 37. C21. कितें घालताय त्या उंड्यार, कितें घालताय ते काशीन, यानीक बाबा
मोशा बाबीने मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोयले आमच्या याखे सुबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या बापा तुजे मोहिमेक समोर पूंक तुवें आमकां दिलाय ती देणी आमी तुका भेटयता. सासणाच्या जिविताचें अकोत ती आमकां जावच्याक पवित्र आत्म्याचे सोक्तीन ती बोदोत आनी जेजूचे मांस आनी रोगो जायशें कर हें मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारान सासणाचे देवा सूर करेन सूत आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचें पातकी सैम आमी दमावन दवरतल्या अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार धरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे पुरे आमचे सरवणेचे पोरबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगल्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी करता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान ओम सगळी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सोय ओम सगळी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक बेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोट परगोटुया. जेजू मेलो जेजू जिवंत जाला जेजू नव्या येतलो. जेजू मेलो जेजू जिवंत जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपुणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडे रगत सोतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यून बापा फिलीप नेरे आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचुरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माय सांगाती चोपोती बागयोन सुसे बागयोन धर्मदुतान सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची सुवरवी त्याची सुसांगाता त्याची सुथाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सूर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन.
आमच्या पातकांतल्यान गुलामपणांतले आमी सुटूंक जेसून आमकां बोगसोण्याची हातयारां जावंक आपयल्यात. खोतखोत्यान जेसून शिकयलेले मागणे सगळी बरोबर आमी म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां नगोस आनी आमकां ताणे पडूं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतले आमकां निवार, दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुरगीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशान उतरेक तंत्रांक तुजी उदार काकलो दी. सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाची दिसकार आनी तुजी खुशी परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी रासूच चलयता सासनाच्या ससनांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळ्यां आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दी. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. पूण तुज्या खातीर म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. कुशाल मनान काळजा भोगतीन करया बसून करया जेवण. कुशाल मनान काळजा भोगतीन करया बसून करया जेवण. ये तू जेजू आमचे मोदे जाय आमकां उतोची वेळ. बलिदान निर्वासनेचे आत्म्यांक जेवण घोटायेचे. एकूण तुजे आमचे अर्पण बापाक पावय आमची बोसोन. कुशाल मनान काळजा भोगतीन करया बसून करया जेवण. कुशाल मनान काळजा भोगतीन करया बसून करया जेवण. ये तू बाबा ये तू भयणी जेजू वांगडा कोर भेटोनी. बापाक पेल्या समोर पिले जिवीत जाता भोव मोलाचे. तुकाच भेटोय सगळ्या काळजान इस्ती बोजोन आत्म्यान सोतान. कुशाल मनान काळजा भोगतीन करया बसून करया जेवण. कुशाल मनान
देवा काकलूत सरा बापा तुज्या संस्कारा वरवीं निरंतरी तूं आमकां पोसताय तातूंत आमी आतां वांटो घेतला ताचे वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां फावो कर म्हण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आज सांजे 16:30 पवित्र संस्काराची बसून जातली जांकां खुशी आसात आनी ह्या संस्कारणीच्या ओरांत भाग घेवचे म्हूण आमी मागता सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सूर पदवेदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं उच्च नियात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा मागणी शाश्वत आदाराचे माये पळे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास एक आकुतीचे माये चुरचुरे कोर म्हजे हांव आयकता सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बोरवाशा पातक्यांच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवासो पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या उगोड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजी सासणाची चाकून कशी हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन अविस्वास तुजे ताई खात्री जशें हांव सत मानता म्हज्या सासणाच्या सार्वसांवाची कोटा जायते पावटी आदी निर्भागी जावन पडली कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना हांव जाणो तुजे मजती हांव जैत व्हरतली हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण जोर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयो पूण भियेता पातकाचे तालनेर तुजो आदार मागोना जायन म्हूण आनी बारीत म्हूण म्हजो आत्मो ओ तोर वर्तता उपकार सो मागता तुजे ताई आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूं अदीक करून एमकोणाच्या चपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूं आनी म्हणून तुका ए माये आदार म्हाका दी शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका हांवें सांडूं म्हज्या देवा आमेन शाश्वत आदाराचे माये नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायेसा अस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत जेसू शाश्वत आदाराचे माये नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायेसा अस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत जेसू शाश्वत आदाराचे माये नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायेसा अस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत जेसू
Baginti Marie, Baginti Marie, Adarti, Adarti, Otrushta, Otrushta, Sampololya, Sampololya, Mozotkor, Mozotkor, Oskot Kalzanच्या, Kalzanच्या, Mag, Mag, Poचेपासून, Poचेपासून, जा शहरातील, शहरातील, देवाच्या मुनियारांची, देवाच्या मुनियारांची, विनोद कोर, विनोदखोर, सगल्या, सगल्या, देवाक पेटयलेल्या, देवाक पेटयलेल्या, ओस्तोऱ्यापासून, ओस्तऱ्यापासून, फावोकोर, फावोकोर, तुझो आदार, आदार, सगल्यांक, सगल्यांक, जे मागतात, मागतात, तुझो सासणाचो, शासनाचो, आलाशिरो. आलाशिरो, तुका केले आमचो आश्रय सायबिणी आदार दिनार गोरसांत आनी दुखी प्रार्थुया हे सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आमी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिच्या मायपणाचो आलाशिरो बगूंक पावंक सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो तुजो जियेताय राजपूत चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सगल्या पिडेवंता खातीर आमी आमची मागणी उबारुया सायबिणमायचे विनवणेन तांकां इलाज मेळूंक तशेंच मागुया जे झुजान जखमी जाल्यान गोरदार नारासून हांगा तुवें बुकेन वडवडटा तांचे खातीर आमी मागुया आमचो आदार सोम्याच्या नांवार ताणें स्वर्ग आनी संवसार सोम्या म्हजे मागणे आयक आनी म्हजें हृदय तुजेशी पावो सोमी आसूं तुमचे सवे आनी तुमच्या आत्म्या सवे प्रार्थना तुका सोम्या देवा या तुज्या चाकरांक फावोको सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती अनुनदवंत आदारान भाग्यून सदांच आंकवार मरेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे खोंतींतली आनी भोगूंक पावूंक सासणाचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जोडून करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापान पवित्र आत्म्या सांगाती जियेतान राजवट करता सासणाच्या सासनाक आनी शाश्वत आदाराच्या मायेच्या मागण्या वरवीं सूर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगो गायन घेऊया I-19 पेज नंबर 128 I-19 प्राची कोण बाबा पोयणी मन आमचे नवे सांगी प्राची कोण बाबा पोयणी मन आमचे नवे सांगी पिजुया आमची काळजा नोय ती आमची आंगवस्त्रा जेजू वरवीं बापाशी उदार आमकां दया जेजू वरवीं बापाशी उदार आमकां दया प्राचीत कोण बाबा पोयणी मन आमचे नवे सांगी प्राचीत